आतां हेच भाशेन सांत इनासाच्या जिवितान घडलें. तोय आपूण संवसारी जिवीत जिवंक भायर सरलेलो. ताची खूब स्टोरी आसा, पूण थोडक्यानूच तुमकां सांगता, कित्याक नाल्यार वेळ जातलो आमचो. तो फ्रेंच झुजारी स्पान्याक येताले आनी तांची फौज एकदम व्हडली आसलेली. हे थोडेच जाण आसलेले एका शारांत, म्हणजे नॉर्थाक, म्हणटच थंयसर एक किल्लो आसलेलो. आनी त्या कमांडराक सांगलें आमी झुजया म्हणून. तो म्हणूंक लागलो आमी थोडेच जाण आसा, आमी तांचे बरोबर कशें झुजतले. हांव ना म्हणूंक लागलो आमी झुजूंकूच जाय. आनी ताणें तांकां सगळ्या जाणांक अशी धैर्य हाडलो, कारेज हाडली आनी ते झुजूंक लागले. थोडो वेळ झुजले ते, पूण एक तोफ आयली, कॅनन बॉल, आनी ते पळय दार आसलेलें तें फोडून तो कॅनन बॉल ताच्या पांयांतल्यान भितर गेलो, ताचे पांय मोडले आनी तो पडल्या उपरांत बाकीच्यांनी सगळ्यांनी म्हणलें चला आमी आतां सरेंडर कोत्ता. असले स्थितीन ताचो पांय सारको नासलेलो. आतां पळयात, संवसारी मोगा पासत तो इतलो दूख सोसूंक तयार आसा. ताचो पांय मोडलेलो. त्या फ्रेंचांनी कितें केलें, ताचे चुचुरे केले, ताका मातसो जोडलो, थंयसर 15 दीस पांपला म्हणटा पळय थंयचो दवरलो. मागीर ताका घरा व्हेलो. घरा व्हेल्या उपरांत ताचो पांय सारको नासलेलो आनी तो बरो नासलेलो. तो म्हण ते दोतोरांनी सांगलें ताका, वो पोत्तून आमी कातरूंक जाय आनी पोत्तून बसूंक जाय. तो म्हणूंक लागलो खोर. कित्याक तो सारको बरे भाशेन म्हणजे संवसारान आपलें जिवीत सारूंक जाचलेलें आनी तो आपलें संवसारी जिवीत कशे भाशेन जिवंक जाय तें चिंतालो. ताका लागून हें सगळें सोसूंक तो तयार जालो. तें केल्या उपरांत आनी ताचो म्हणणें तो भावार्थ सांत पेद्रूचेर आसलेलो, ताचें फेस्त आसलेलें त्या दिसा तो बरो जालो म्हणणें. पूण मागीर पळय जाल्यार पोत्तून तो एक आड भायर सरलेलें आसा आनी तें सारकें ना. पोत्तून ताणें तांकां सांगलें वो कातर पोत्तून बसय म्हणून. आनी इतलें ताका दूख जालें, इतलो तो कश्टावलो की तो तें सोंसूंक तयार आसलेलो. कांय एक आवाज काडिनासतना सगळें सोंसलें आनी देवान ताका बरो केलो.